दीस शेनवार, मार्चाची 21 तारीख 2024. पहिले मासा जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मासा, अध्याय 11, ओळ 18 ते 20 पर्यंत. सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सर्वेस्परा, त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मांडण्यो दापे केल्योय. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसल्या सादे बोळे शेळये सारको जालो. फळां सवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उगडास उरना जावच्याक जी येतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मांडण्या करतल्योय म्हणून म्हाका कळीत नातलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मनसुबी करताय, काळजां मनां तूं पारखिताय. तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 7, 2-3, 9 BC ते 10, 11 ते 12. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या पाटीक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. ना जाल्यार शिवां परी म्हाका ते ग्रासूंक म्हणून कुडक्यान कुडको करतीत. तेदवां कोणूच म्हाका वाटावंक सकना जायत. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नित्यवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका दी. सर्वेस्परा, मनशांची मनां आनी काळजां पारखितल्या नित्यवंत देवा, बाकी मनशाचें खोटेपण नास कर, पूण नित्यवंत मनशाक तूं सांबाळून धर. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परस्सु म्हजे रडणेचें ढाल, तोस्सू ताची खुशी पाळटल्याची तारण. वय म्हजो देवस्सु नित्यवंत मनसुबीदार आनी ताचो राग पेट्टा दिसान दीस. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे भरीत राया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी तिरासणेन फळ दितात तीं भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7, ओळ 40 ते 53 पर्यंत. जेजूची उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें, न्हीज जावन येवचो आसलो तो प्रवादी होस्सो. हेर तो क्रिस्त म्हणाले. पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त दाविदाचे संततेचो, दाविदाच्या बेथलेहेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगलां न्ही. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले, पूण कोणीय ताचे हात घालूं ना. पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फारिजेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवाल्यात की? आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फारिजेवा पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सत मानलें आसा? नियमशास्त्राची वळख सयत नातल्या ह्या लोकांचेर शिराप भेजला. ते जमलेल्या फारिजेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदीं जेजूसाशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हणलें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले,
तूंय एक गलिलियाकार काय? पवित्र पुस्तक वाच. गलिलियांतावन कोणी प्रवादी उपजना म्हणून तुका कळटलें. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ एकलो क्रिस्ताचो म्हणयारी ताच्या मिसावा विशीं ह्या परी सांगता. हांव नेणारी म्हणून तूं म्हाका नापसंद करताय जाल्यार हांव इस्कोलाक वचून चड शिकून येतलो. हांव नितळ ना म्हणून तूं नापसंद केल्यार हांव नितळ जावन तुज्या मुखार रावतलो. म्हज्या अनागरीक साली वरवीं तूं म्हाका नापसंद करताय जाल्यार हांव नागरीक शिस्तेन विकसीत जातलो. पूण हांव काळो म्हणल्या खातीर तूं म्हाका नापसंद करताय जाल्यार म्हाका रचलेल्या देवा रचणारा लागीं हांवें विनंती करचें पडटलें. ह्या क्रिस्ताच्या मनयाराचो अनुभव जेजूच्या वांजेलाचे वाटेसोच. जेजूच्या काळार लोक जेजूक संपूर्ण तरान स्विकार करूंक फाटीं सरलो. तांच्या मनांत जेजू विशीं पूर्व लिखीत आलोचन्यो आसल्यो. सोमी देवाचो नीज पूत न्ही, तो सुताराचो पूत. तो गलिलियांतावन आयिल्लो देखून ताच्या उतरांचो तांणी अपार्थ केलो. ताच्या महान कार्यांक वांगडो अर्थ दिलो. तो मेसिया म्हणून स्विकार करूंक नेगार केलें.